पास्कांचो दुसरो आयतार दैवीक काकुळतेचें फेस्त. जेराल प्रस्तावन. आज सगळी पवित्र सभा पास्कांच्या दुसऱ्या आयताराच्या देवस्तुते सांगता दैवीक काकुळतेची दबाजीक परब संभ्रमता. आयची देवस्तुती शांती विशांत नियाळूंक उलो दिता. दैवीक काकुळत देवाच्या अपरिमीत मोगाची खुणा. आपल्या अपरिमीत मोगान देवान मनशाक रोसलो, त्याच अपरिमीत मोगान देवान आपल्या एकल्याच पुताक मनशा कुळाचे सडवणे पासून ह्या संवसारी धाडलो आनी आमचे पासून कुर्सार बलिदान जावन अर्पिल्ल्या ताच्या कुशव्यांतल्यान वाडली काकुळतेची झर जेजून भाग्यवंत फावोस्तिनाक दिलेल्या सबार उगडापणांनी दैवीक काकुळतीक समर्पिल्ली परब पास्कांच्या दुसऱ्या आयतारा संभ्रमूंक उलो दिलो. भाग्यवंत बाप जुआंव पावलो दुसऱ्यान तिका सांतीन म्हूण पासरल्या दिसा 2000व्या वर्साच्या एप्रिल 30 सगळ्या संवसारात संभ्रमूंक आदेश दिलो आनी पास्काचो दुसरो आयतार दैवीक काकुळतीचो आयतार जावन संभ्रमूंक थारायलें. तर जेजून जोडून दिल्ली शांती आपणावन शांतीची मनशां जावया आनी दैवीक काकुळतीच्या ससायेखाल आमचे संवसारी जिवीत कुरपेन जिवंक ह्या संभ्रमांत कुरपा मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. ह्या वाचपांत आमी सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत आसचो एकवट पळयता. क्रिस्तांव समुदाय पास्कांचो संतोश अनुभव करता. एका काळजाची आनी एका मोनाची जावन अक्रिस्तांवांक साक्ष जातात. जेजूचे जिवनपण तांकां तांच्या सर कश्टां नश्टांचेर जैतवून संतोश भरीत करता. तर दैवीक कुरपेन भरलें जिविताचें विवरण दिवचें हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. दुसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत जुआंव मनशां आनी देवा मदल्या संबंदाचें विवरण दिवन सांगता. हो संबंद पास्का शांतींत व्यक्त केला आनी जेजूच्या जिवनपणांत ताची बुन्याद आसा आनी जिवनपणांत बरवसो आसल्यांक देवाची भुरगीं करता म्हणलें तो स्पश्ट करता. तर हें उतर आतां आमी भक्तीपणी आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. जेजू मरण पावल्या उपरांत सगळे भियान एका कुडांत आसले. जिवितांत बरवसोच ना म्हणल्या बरी ते कावजेन आसले. पूण ह्या तांच्या असहायक परिस्थितींत कसो पुनर्जिवंत जेजू तांकां दिश्टी पडटा आनी शांती बासयता म्हणले ही सुवार्ता परगटता. तर ती आतां आमी भक्तीपणी आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें. पवित्र सभे पासून सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या सर वडिलांक तुज्या दैवीक काकुळतीन आराम धर. पुनर्जिवंत क्रिस्तान दिल्ली शांती घेवन आधुनीक संवसारांत शांतीचें दूत जावन तांकां रुपांतर कर आनी भावार्थ्यांच्या कुटुंबांनी शांती स्थापन करूंक तांणी मेलफंग जायशें तांकां तुज्या ससायेन आनी आदारान भर म्हूण मागता. दुसरें. देशा पासून मोगाळा बापा, आमच्या देशाच्या आनी राज्याच्या राज्यकारभार्यांक तुज्या दैवीक कुरपेन भर. देशामोग आनी परजे हुस्को तांच्या येवजनाचो शेवट जावं दी. ग्रेस दुबळो शिकपी अशिकपी भावार्थी अनभावार्थी म्हणून लोकां मदें अंतर करिनासतना संविधानाक अनुसार जावन आपली जबाबदारी पाळूंक तांकां तुज्या जणवायेन भर म्हूण मागता. तिसरें. पिडेस्तां पासून दयाळा बापा, आमच्या गांवांत वाड्यांत आनी घरांत अशा पिडेस्तांची आनी निर्गतकांची भिरमत पाव. तांच्या एकसूरपणांत आनी निरासपणांत तुजो सांगात लाभय. संवसारी जिवीत पुनर्जिवन जेजूच्या बरवशान जिवंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. चवथें. भुरग्यां आनी येवजणां पासून विस्वासी बापा, आमच्या भुरग्यांनी आनी येवजणांनी आपलें जिवीत क्रिस्ती मौल्यांचेर आदारीत जावन बांदून हाडूंक आनी ह्या रजेच्या दिसांनी तांची रजा फळां बरी जावन सारूंक तांकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता. पांचवें. फिरगस कुटुंबा पासून कनवाळ्या बापा, ह्या वेदी भोंवती जमल्या आम्हा सर्वांनी जिवन जेजूची शांती आमचे थंय आनी हेरां थंय आसा करूंक वावरूंक सांगातच दैवीक काकुळतेचे देवसांव आमच्या कुटुंबांनी आसा करूंक पेसाडूंक आमकां तुज्या आदारान भर म्हूण मागता.